गायन घेऊया I2 पेज नंबर 116. I2. Jesu moja, ishta moja, kalsa tuja, sakshi maka, rigulo kitlo mokasa, dolir moja, gordat sorun, pois gela, portuneum, man calacalo, los dista, Jesu moja, bogos maka, patokol kon, karayeta, Purnavyan podum tyunaka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां करपा दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फॅलिक्स डिसा हाच्या ओतमे पासत आनी दुसरें ते सावन सोंपून गेल्ल्या आनुसेसांव फेर्नांडीस हिच्या ओतमे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ऑर्लांडो सिल्वेरा. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसा पासत मागुया देवान ताका आपल्या कुरपेन सांबाळूंक. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात इग्रेजा फिलिप लोबो आनी फामील, एलेगांजा जॉन पेरेस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरया. खेरीत भाशेन ओल्ड गोवा जें कितें जाता ते ओल्ड गोवा वेगवेगळे प्रकल्प जे येतात आनी अनीत जाता त्या पासत मागुया देवान नीत करूंक. आनी कोर्टान ज्यो केसीस आसात ओल्ड गोवा विशीं त्यो सगल्यो देवाचे कृपेन आनी देवाच्या आदारान नीत मेळटा तसले निर्णय दिवंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, जीं कोण बरीं नात तांची काळजी घेतात तांचे पासत आनी हेर मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. देव दर दिसाक आमकां बरेपण हाडटा. आमचें आयतें मन हें बरेपण मानून घेवंक दर दिसाक आमी तयार आसूं. आमकां ह्या मिसान सगळे वेळार कृपा आनी बोड आमी मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकलुत्सरा देवा तुजे पवित्र सभेक ओदीक ओदीक नितळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणे तिच्या संस्कायेन जिवन असो देखून तूंच तिका निरंतरीत चलय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूर चलयता ससनाच्या ससनाक.
राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी नामान नामाचो सिरियेच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दुनियाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो, कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्लें, पूण ताका कोड फुटलोलें. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देसांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं दवरून व्हेलें. तें नामानाचे बायलेची चाकून जालें. ताणें आपल्या दुनियाक म्हणलें, म्हजो दोनी सामारियेच्या प्रवाद्याक मेलूंक मात गेलो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें. इस्रायलाच्या देसांतलें चेडूं अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 तालेंत 6,000 भांगराचीं लिबरां आनी 10 दोबाचीक आंगोश्टां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सरशीं धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोश्टां पिंजून आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो. म्हजेच लागीं तो कसो झगडीं करूंक सोदता तें बरें करून पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोश्टां पिंजलीं म्हूण एलिजेवान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगोश्टां पिंजलीं? ताका म्हजेशी येवं दी आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गोमतलें. आपल्या सांगात्यां बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिझाबाच्या घरा दारा मुखार उबो जालो. एलिझाबान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्दान नदीन 7 फावटी न्हा आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. रागाबरीत जावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेलूंक भायर सरतलो आनी आंगार उबो रावून सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यांक हात लावून म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंततालों. आबाना आनी फारपान दमास्काच्यो नदी सगळ्या इस्रायलाच्या उदकां परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हांवन म्हज्यान नितळ जावंक जाय नासलें काय? आनी परतून सगलो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तूं ती करचो नासलोय. देखून जेन्ना तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिझाबाच्या उतरा प्रमाणे 7 फावटी जॉर्दान नदीन बुडून भायर सरलो आनी ताचें आंग एक सुपुरल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगल्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिझाबाशी परतून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलां की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरूं तानेता उदका व्हांवते झोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कलय. तुज्या उचित दोंगराची दयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो.
देवाचे वेदी सोरी कुशलकायेन हांव वेतां, म्हाका संतोष दितल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा म्हज्या मोगाच्या देवा, किन्नुऱ्यांचेर गायतलो, तुजी स्तुती करतलो. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार: सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताच्या हातान आसा काकलूत तारुणाची भरती. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेसू नासरेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोवन आख्या गांवांत व्हड बूक पडलोली तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपेता नोगरांतले विधवेक काडून तांतले एकल्याय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोळकार आसले, पूण सिरियेचो नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यान ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, आयचें पयलें वाचप आमी कांय बरें राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें आयकता आनी हातूंत आमी नामानाची खबर आयकता. नामान किरीत भाशेन एक शतपती आसलो आनी ताका सिरियेंचे कांय शिपाई किरीत भाशेन ताका म्हणटाले, तुजें कोड बरें जातलें, तुवें वचून किरीत भाशेन इस्रायलांत एलिजेव आसा ताका तुवें दाखोवचें. आनी बाबा नामान आपलीच भितर एक गोरवान भरलोलो, कित्याक सगळे शिपाय ताच्या हाताखाल आसले. म्हणटकूच शिपाय ताच्या हाताखाल आसले देखून सगल्यांक तो अधिकाऱ्यान उलयतालो, अधिकार दितालो, अधिकाऱ्यान तांकां तो कमांड कसो करतालो. आनी हाका लागून दुसऱ्या सभेन वचप ही खालतीकाय ताका नासली. पूण आपलें कोड कशे तरेन बरें जातलें हाचो ताका दीस रात हुस्को आसलो. आनी हाका लागून जेन्ना ताका एलिजेव म्हणटा, तुवें जॉर्दान नदीन वचून 7 पावटी आपल्याकूच धुवंक जाव, 7 पावटी तुवें बुडून पयस सरूंक जाव. नामान रागाबरीच जाता. एलिजेव आपल्याक हे भाशेन सांगता, सगळे म्हजेशी येतात, ह्या मनशान म्हाका किरीत भाशेन दर्शन सुद्दां दिवंक ना. आनी बाबा भयणीनो, जेन्ना आपल्याकूच देवा मुखार तो खाली करता, आपल्या सेवकाचें आयकता आनी जॉर्दान नदीन तो भितर सोदता, तेन्ना हें आयतें मन दाखयल्या उपरांत खरेंच ताचें कोड वेता आनी तो बरो जाता. देवा मुखार आमी जेन्ना खालती जाता आनी आयतें मन दाखयता, आमी जेन्ना उक्ती जाता देवा मुखार, तेन्ना सगळें बरेंपण आमकां येता. नाजरेताच्या लोकांनी हेंच केलें ना. देव तांचे मदें आयलो. देव तांचे मदें तांकां जिवीत बदलूंक उलो मारतालो. पूण तांणी बाबा भयणीनो आपलें मन उक्तें दवरलें ना. काळीज मन उक्तें ना तेन्ना देव तांचे मदें एकूय विस्मीत करूंक पावलो ना. आनी त्या वेळार सगळे रागाबरी ते जाले, तिडले, कित्याक जेसू तांकां किरीत भाशेन एके भाशेन हिंट मारतालो, तुमी नामान हाची खबर आयकल्या, तुमी उमकी वस जाल्या, तुमचे मदें देवान
एक प्रवादी न्हय पूण देवाचोच पूत तुमचे मदें आसा. तुमचें काळीज मन उक्तें दवरात, तुमचें जिवीत बदलात. आनी काय बरें बाबा भयणीनो, एलिसेव प्रवाद्याची उतरां जें कितें सांगलेलीं नामानाक, वच तुकाच धुवन काड, ते भाशेन जेसू तांकां म्हणटालो, तुमी तुमचें जिवीत बदलात. एका प्रवाद्याक आपल्याच गांवघरा मान रेस्पेद ना, हें खरें घडलें. सगलो लोक तिडून ताका दोंगराचे तेंगशेर घेवन गेलो ताका सोकला उडोवंक. पूण जय बाबा भयणीनो, देवाच्यो उजवण्यो देव जाणा ते भाशेन जेसू थंयसरलो तांचे मदल्यांतल्यान सरून गेलो. आयतें मन नासलें देखून कांयच करूंक तो पावलो ना. आज आमी 2 दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना आमी खरेंच आमचें काळीज मन उक्तें धरूंक गरजेचें. नामाना सारकें आमकां जायते पावटी आपलेपण येता, जायते पावटी आमच्याच वाद्याचे आमी जाता. आमकां दिसता आमकां जाय ते भाशेन जावंक जाय. आमी जेन्ना हेंच मन घेवन दुसऱ्यांशी वेता तेन्ना हांव म्हज्या वाद्याचो जाता तेन्ना जायते फावटी आमच्यो वस्तू जायनात. दुसरो म्हाका कितें सांगता ताका उक्तो रावंक, दुसरो म्हाका कसलो ह्या प्रश्नाक सुटावो दिता तें आयकून घेवंक, दुसरो म्हजेशी कितें भासाभास करता हें 2 दिसाक हांवें आयकतें मन धरूंक आमकां करपा मागुया. आनी देवाची उजवण्यो आमच्या जिवितांत जाता तेन्ना 2 दिसाक देवाक जायते भाशेन देवाच्या मना प्रमाणे आमच्या जिवितांत घडटलें आनी देवाक मानता तशें आमचें जिवीत सारूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. निर्मल पेटोड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती घडलोली राशेन कोण आपले आसोगो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुविच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा काकलुत्सरा देवा तुजे पवित्र सभेक ओदीक ओदीक नितोड कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणे तिच्यान सवस्कायेन जीवन असो देखून तूंच तिका निरंतरी चलय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. करूं सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काळ्यान सो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सरवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं
स्वर्ग आनी संसार बरा तुझ्या न्हय भगवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नाम येता तांकां सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुझ्या Kursani ponoci von pona vorbi Huenam kasudori somya संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरे आनी सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर जोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक Amen. आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज येवं तुजी खुशी साकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास दी आनी आमी आमची चुकलेल्या पोशिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तांणी पळय नाका सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म तांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेत आनी रासो चलयताय सासणांच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. सुमियाते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान कामाला केली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Modur songito kana Godwai chemov toda Omru sorgiche kaza Godwai chemov toda Omru sorgiche kaza Tukaca kun buk sorta Tuka piutan vata Dusri ashana zata Ogorton Jesu moga Dusri ashana zata Ogorton Jesu moga प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दोयार बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमचें अंतस्करणां ओदीक नितळ जावं आनी आमचें मोदें मनाचो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आज सांजे 4:30 ते 7:30 वाजे पर्यंत आमच्या फिरगोचेन कुमसारां आसतलीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सुर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावार्द आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उत्सव तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरोवचो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां दोकोनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां न्हवसरू. नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या कोऱ्या परवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोसणेक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपय जावन
सासणांक तुजी महिमा पोरचडू. उत्सवाची कृपा आम्हा बरोवंशाच्या यात्रेकारां सोवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवा महिमा आनी वाकाणी सदां सर्वदा. आमेन. कारण घेऊया I4 पेज नंबर 117. I4. Toia Deva, Cato Decia,